जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची कुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी बहीण आनी म्हजी आवय म्हणून जेजून आपल्या शिसांक सांगच्यांत एक अव्यक्त सत व्यक्त जाला. तेंच जेजूचे आवय विशांतलें सत पवित्र सभेच्या संप्रदायांत गूंड रमलेलें सत तें. मोरी देवाची कुशी केल्ली आनी ती जेजूची आवय. सुवार्थेंत जेजूची उतरां आपल्या आवयक सकला घालिनांत वा अवमान करिनांत, बगर मरयेक विशेष रितीन एका नव्या पावंड्याक व्हरून पायतात. जेजू प्रकार देवाची कुशी करची, क्रिस्ता पाटलावी जावपाची खरी रीत अशें पळयतना ह्या क्रिस्ता पाटलावांत मरी प्रथम जाता. ती क्रिस्ता पाटलाव्यांचें एक महान मॉडेल, देख वा नमुनो जाता. आनी रितीन पळयतना ह्या देवा कुशी करपांत एक वर्तें समर्पण आसा. जेन्ना आपले कुशेचो त्याग आनी देवा कुशेक वेंग सांगाता मेळटात, तवळ समर्पण उदेता. सुवार्ते प्रमाणे मोरयेन आपल्या सगळ्या जिवितांत असलें समर्पण केलें आनी ह्याच समर्पणाक आमकां तिच्या भुरग्यांक ती देख जाली. पवित्र सभा तिच्या बाळपणारच तिने आपणाकच देवा कुशेक अर्पिल्लें म्हणलें सत मानून घेता म्हणले परी तिका तेंपलान भेटयलो संप्रदाय संभ्रमता. तांच्या बेसांत समर्पित जिवीत जियेतल्यांक हरेका मेटा देवाची कुशी जाणा जावं आनी पाळूंक मोरी एक उलो. मोरयेचें आवयपण तिच्या समर्पणांत आटापलां. जेजू संगी आमचो संबंध समर्पित करूंक आज सुवार्थेचें आपोवणें लाभलां.